नमस्कार. आयच्या ग्राउंड झिरोक तुमकां सगळ्यांक येवकार. खूब विशय आसात. IIT मेळावली कितें जालां, सकाळी सावन कितें रणकंदन जालें थंय तें आमी जाणून घेतले. म्युनिसिपालिटींच्या मार्केटांचो वादय चडार पडला आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हळ्यार वॅक्सीन. आनी आयज आमचे बरोबर जे खाशेले गेस्ट आसात ते डॉक्टर शेखर साळकर, जांचे बरोबर आमी उलयतले की वॅक्सीन रोल आवट जाका आमी म्हणटात तो कसो जावचो, कसो जातलो. दोतोर, वेलकम टू द शो. सगळ्यांत पयली गजाल, वॅक्सिनाचेर भरपूर वाद सुरू जाल्यात. तुमची कॉन्फिडन्स लेवल कितलें आसा एक मेडिकल एक्सपर्ट म्हणून? No, I am very confident. I myself has taken, so I am quite confident that this will work. I think you have taken Covaxin. Yeah, I have taken Covaxin. And I think by another 1 or 2 days I will do my antibodies and see how it has worked. Even if it has not worked, then antibodies जरी जाऊ ना तरी I feel that थोडे सुद्धा झाले, मात सुद्धा झाले सुद्धा the severity of the disease may come down. Those who have taken येतो severity जे fatality असता पळय, virulence जे असता व्हायरसीचे ते कमी करू शकतली, इतकी पावर तरी डेफिनेटली असतली. आणि इट इज क्वाइट म्हणजे सुरुवातीचे तडशी there are 3 phases असतात तेका. Phase 1 and 2 is very important because that will tell you if there are significant side effects. Phase 3 is only overall तुका सगळीकडे वापरूंक मेळटा काय ना, किती साइड इफेक्ट जाता. When you are giving 100 crore of people, साइड इफेक्ट्स हे असतले. तुका साइड इफेक्ट हांगा एस्पिरिन खाल्ली जाल्यार सुद्धा साइड इफेक्ट सगळे मेडिसिनाक साइड इफेक्ट्स असतात. आणि इवन आम्ही BCG घेतली, आम्ही MMR वॅक्सीन घेतली, आम्ही निओमोकोकल घेतला, सगळे हांका मातशेशे फिवर मातसो सो हे सगळीकडे असतलेच. ह्यो साइड इफेक्ट्स शिवाय तुका काय मेडिसिन मेळपाचेच ना. सो दॅट यू हॅव टू अंडरस्टँड दॅट तू सामकोच ते इंजेक्शन घेतले आणि सगळेच बरेच जातले आणि वतले, मातशी घोळ येतली, मातशे जोर येतलो, मातशे दीस आर अ पार्ट अँड पार्सल ऑफ द वॅक्सिनेशन प्रोग्राम. तुम्ही घेतिल्ले वॅक्सीन तुमकां कितें आयले साइड इफेक्ट्स म्हळ्यार जोर, एलर्जी, एनीथिंग? मातशेशी सोरनेस आशिल्लो, माइल्ड हेडेकशी आशिल्ली, मातशे फिवरिशनेस. दिस इज अबाउट फॉर 24-40 hours. मागीर तर म्हाका कळूंक सुद्धा ना ते वॅक्सीन दिला आनी कितें दिला ते. सो इट वॉज अ व्हेरी फॅन्टास्टीक एक्सपिरियन्स फॉर माय सेल्फ. आय थिंक तुम्ही सेकंड बुस्टर डोसय घेतला कोवॅक्सिनाचो? हय, आय टूक द सेकंड डोज ऑल्सो. सो साइड इफेक्ट जेन्ना तुम्ही म्हणटात तेन्ना कांयच जावं ना. ते साइड इफेक्ट जेन्ना म्हणटात ते आफ्टर फर्स्ट डोस काय सेकंड डोस? Both those you can get. If you are allergic, you will get in the first setting only. See, allergic असता हे तुका moment is there. सगळ्यांका असतले एलर्जी म्हणटा ती कोणाक असता, थोड्यांक एलर्जी चड असता, थोड्यांक कमी असता, थोड्यांक ताचे ते हे आसता म्हणजे तांकां कितें म्हणटा ते साइड इफेक्ट्स हे आसा ते डिफरंट टायप्स असतात. मेजर साइड इफेक्ट्स म्हणजे कशें तुका पॅरालिसीस जावप और मायलायटीस जावप, ट्रान्सवर्स मायलायटीस जावप, नर्व्स तुजे इन्फेक्ट जावप किंवा सेरेब्रल पाल्सी अशें कितें जावप, तकलेचे दुयेंसां जावप, जावन तूं हॉस्पिटलान उरता आनी इवन डेथ समटायम्स कॅन ऑकर. These things are अजूनपर्यंत तरी कांयच जावं ना कोणाक. माइल्ड आहा हे सगळीकडे जातलेच आनी फॉर सच अ बिग पॅन्डेमिक प्रॉब्लेम माइल्ड आहा तितके जर आमी लोक सोसूंक तयार ना देन इट इज चडूच म्हणचे पडलें आतां. बरोबर. पण एक गजाल दोतोर आहा की मुद्दम जेन्ना हांव विचारपाक सोदता कित्याक कारण लोकांची तकल्या भितर एक गजाल हे ऑप्शनल आसा, जाय ताणें वचून घेवपाचें, दुसरें खंयचें घेवपाचें, गव्हर्नमेंट इज नॉट फोर्सिंग यू टू बाबा आनी खंयचें घेवपाचें हेंय प्रत्येकाचेर अवलंबून आसा. आनी म्हाका दिसता कशें आहा न्हय, हें आतां सुरवात आसतली ती फक्त हेल्थ आमची अशें न्हय. सो आय थिंक इन द फर्स्ट सेटिंग न्हय, फेज 1 जी आमची आहा फॉर हेल्थ वर्कर्स, that will give a solid experience for health workers themselves. कित्याक आमीच फाल्यां ती दुसऱ्यांक दिवपाक जाय न्हय. करेक्ट. वॅक्सीन. सो आमकां एक एक्सपिरियन्स मेळटले आनी सुरवातीच्या हातून एक्सपिरियन्स मेळटले ते हॉस्पिटल बेस्ड आसले चडशे. दे आर नॉट अ बूथ बेस्ड. कित्याक हॉस्पिटलान भितर आसतले, कित्याक सगळे हेल्थ वर्कर विल बी वर्किंग इनसायड द हॉस्पिटल ओन्ली न्हय. कितें जालें, कितें जाता, तांकां कितें त्रास जाता, आमी आमच्या हॉस्पिटलान आमी म्हणपा आमी 2 बेड्स क्रॅश कार्ट म्हणून एक आसता, सगळे रेडी करून दवरला. सो हे 18,000 जे आमचे गोंयचे आसा हेल्थ केअर वर्कर, देर आर अराउंड 18,000 हेल्थ वर्कर जे आसा, तांकां जेन्ना आमी वॅक्सिनेशन करतले, वी वील हॅव अ सफिशियंट एक्सपिरियन्स टू कितें कितें जावंक शकता, वॉट वी कॅन एंटिसिपेट, सो दॅट आमी जेन्ना बूथ वायज करतले मागीर, कित्याक मागीर आसतले न्हय ते बूथ आसतले, इलेक्शन कशें आहा तशें बुथान शाळेनी बिळेनी करतले ते. बिकॉज इतक्या लोकांक तूं करतलो, सगळे हॉस्पिटल बेस्ड इज नॉट पॉसिबल.
So you may take it in the booth wise. Booth wise करतलो you need more experience and more facilities which can be controlled in that area. So I think it will be a experience आमकां बरें पडटलें. रोल आउट जेन्ना तुम्ही म्हणटात दोतोर, तुम्ही एक दोतोर म्हणून तुम्ही ह्या प्रक्रिये भितर वांटेकार जातले, सो तुम्ही ह्या रोल आउटा कडेन कसो पळयतात? आनी गोंया सारख्या राज्या भितर जे आमचे कडेन मेडिकल फॅसिलिटीज आसात, प्रायमरी हेल्थ सेंटर्स आसात, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स आसात, गोंया भितर तुमकां ही जी एकूण रोल आउट आसा, आनी हांव बेजिकली तेच म्हणटा की ओके वल्नरेबल विथ कोमॉर्बिडिटीज पयलीं, आफ्टर हेल्थ वॉरियर्स आमचे, आनी मागीर युनिवर्सल वॅक्सिनेशन, हे जर पळयलें जाल्यार गोंया सारकी राज्या भितर तुमकां ही प्रक्रिया कठीण दिसता काय सोपी दिसता? I think it will be just a cake walk for Goa. We will be the best state because आम्ही when we were having meeting तेन्ना आमचे डायरेक्टर सांगले सुद्धा नाही पोलिओचे 3 लाखाचे कितें डोज आहा न्ही ते फिनिश्ड इन अराउंड अ मंथ और सो, आणि ते बी सोदून काडून बी, बट दॅट वॉज इजियर कम्पेअर्ड टू दिस, कित्याक हांगा ताणी सिस्टम घाल्या. थंय कशें आशिल्लें, थंय एक सिस्टर आनी एक घेवन वचून दिताले. आतां कशें आहा, यू नीड 3 रूम्स प्लस एवरी बूथ यू नीड 5 पीपल. म्हणजे पयलो जो व्हेरिफिकेशन करता, तूं आयलो की तुजें व्हेरिफिकेशन जातलें, ताजे नंतर तो कम्प्युटरार वतलो, तुजें आधार कार्ड हे फीड करतलो, तुजें आयडेंटिफिकेशन सारकें करतलो, देन यू विल गो टू द थर्ड रूम, सेकंड रूमान तूं वॅक्सिनेट एक्चुअली जातलो, ते सिस्टर असतल्यो. देन यू विल गो टू द रूम वेर यू विल बी केप्ट फॉर हाफ एन अवर, वेर देर आर 2 नर्सीस और 2 वॉर्ड बॉयज और 2 समबडी डॉक्टर, ते तुमचे पळोवपाक आसतले की तुका कितें त्रास जाता काय ना ते. सो यू रिक्वायर 5 पीपल फॉर ईच बूथ, कळ्ळें न्ही, आनी 3 रूम जाय ताका. सो इतकी सिस्टम आशिल्ली, आनी एटलिस्ट ते म्हणटा की दिसाक 100 तांणी धरला सद्या. सुरवातीचे टार्गेट 100 धरला, पण आय एम क्वायट शुअर वी कॅन डू मच मोर इन द हॉस्पिटल सेटिंग. हॉस्पिटल सेटिंगान आमी खूब करू शकता, भायल्या सेटिंगान मे बी वी विल टेक अ स्मॉलर नंबर. सो दॅट विल आय थिंक ओवर अ पिरियड, आनी पयलीं हातून जे एक्सप्रेस मेळटले न्ही, that will be a fantastic this. I think there should not be any problem. तुम्ही आता कोविड पेशंट्स हँडल केले, our numbers have substantially come down now. किती म्हणटा तुम्ही, आर वी आउट ऑफ द वुड्स काय केअरफुल रावपा जाय टील देर इज युनिवर्सल वॅक्सिनेशन? I think we are in a very good controllable situation now. We are not out of the woods. Nobody can say that you are out of the woods till everything gets vaccinated properly. आणि at least some time has to go. 3-4 महिने बरे वचूंक जाय, so that second wave येना बिना. So in the end, for next 1 year we have to wear mask, we have to keep social distancing. आम्ही जितकी स्वतःची केअर घेता तितकी घेवची, हे दिस इज अ करेक्ट. देर इज नो सबस्टिट्यूट. म्हाका कितें दिसता की तुमी उलयतना एक बरो कॉन्फिडन्स येता वॅक्सीन बिक्सीन मेळटलें म्हणून. सो आमचे लोक अशे आहात की एक एकदां दिसता की अरे चल जालें आतां मातशें सुशेगाद भोंवपा जाता म्हणून. तोच म्हाका चड भंय दिसता. तो तुमकां म्हाका दिसता वॅक्सिनाच्या सायड इफेक्टा परस आमची सायड इफेक्टाचो चड भंय दिसता. मागीर ते सोयर जाता सामकें. एकदां जालें म्हणटलें, आतां जालें आमी वॅक्सीन मारलें, पूण सगळ्यांक वॅक्सीन जाय म्हणसर ऑक्टोबर नोव्हेंबर जावं येता ह्या वर्साक. इट इज नॉट इजी टू डू. बाकीच्यो स्टेट्स बी आहा थंय तुका आमच्या भशेन सिस्टम तितकी बरी आसतली अशी कांय गॅरंटी ना. सो हाव दे वील डू एटलीस्ट 50-60% ऑफ द वॅक्सिनेशन, 70% तरी सारखे जावपा जाय वॅक्सिन, बाकीचे हर्ड इम्युनिटीन येवं शकता. हांव पयर म्हजे जे फ्रेंड आहा न्ही UK आनी US BS सगळ्यांनी सगळी ती फायझरची घेतल्या, मॉडर्न घेतले, सगळ्यांनी घेतले. तांकां अजून पर्यंत कोणाक कांय व्हडले सायड, आमच्या फ्रेंडांक तरी कांय जावं ना. पण एक इम्पॉर्टंट ताणें किशोर वैद्यान म्हाका सांगलें, UK खंय नाव दे हॅव स्टॉप्ड गिविंग सेकंड वॅक्सीन, सेकंड डोस, बिकॉज ते म्हणटा फर्स्ट डोजान तुजे 70% जर जाले न्हय, instead of giving the same people again, cover more people, cover more people, we can cover more people. And तुम्ही म्हणता तुमची झाली नाही 70% झाली, so 30% उरले, they will cover with a herd immunity. So rather than 70 डबल दिवच्यापेक्षा, म्हणजे आम्ही 100 कोटींग डबल दिवच्यापेक्षा we can give around 50 crores गेले, 50 crores एकूच डोस दिवपाचो. So at least you are in a little safer zone. म्हणजे कशें आलें की तुका जर जालें न्ही जाल्यार you can even go to an extent that you can give 2 doses to health workers and vulnerable population with comorbidities, and others can start with a single dose so that it can be more spread out. A small study. हे आता आम्ही हेल्थ वर्करांचे आम्ही आहा न्ही, तातूंतले सपोज आम्ही आता किती 18,000 दिले न्ही, भितरले 3-4 हजारांक सपोज आम्ही एट रँडम सिलेक्ट केले आनी तांची अँटीबॉडी टेस्ट केल्यो.
suppose they have good antibodies, why you are giving them again vaccine? Instead of that, you can give more people. तुम्ही म्हणतात यूज दीज हेल्थ वर्कर्साक जे आमी दितात ते क्रिएट अ प्रॉपर स्टडी आणि मॉडेल फॉर रेस्ट ऑफ द Study अशी पॉप्युलेशन. म्हणणं होतं का, पण that will be a big experience for all of us. Oh, yeah. Because this is something new, नाही? Correct. अशें आमी बूथ करून वॅक्सिनेट करपाचो इज नॉट इजी. सांगपाक व्हेरी इजी ऑन द पेपर, Yeah. पण थंय मागीर ते इंटरनेट चलना, मदीं चलता मदीं इंटरनेट तुजें सारकें, हय. मदीं तो म्हणटलो हें चलना ते चलना, हय. आनी कशें आहा तें, इफ यू आर नॉट अपलोडेड युअर नेम न्हय, Yeah. यू विल नॉट गेट वॅक्सिन. करेक्ट. ते एक आसतलें. आतां आमचें कशें आहा, आमचें आसा तें ऑर्गनायज सेक्टर सारकें. म्हणून हांवें तेन्ना सुद्दां सांगिल्लें, आय थिंक गव्हर्नमेंट शूड, आफ्टर आवर एक्सपिरियन्स इज देयर न्हय, गव्हर्नमेंट मस्ट ओपन इट फॉर ओपन, सगळी वॅक्सिन ओपन करपाचें. या काय नाही, कोणाक जाय ताका सो घेवन, लेट suppose लेट somebody पीपल wants to चूज have- लेट पीपल चूज व्हॉट दे वॉन्ट. let people choose, let Yeah. him get registered, let him choose. Suppose म्हाका फायझरचे घेवंक जाय, you take Pfizer. तुका मॉडर्नाचे घेवंक जाय, घे मॉडर्न. Government will give you these things. Yeah. Government should tell, okay, I will give you Covaxin or I will give you Covishield, which may हय be मागीर a फाल्यां free जर or कोणाक may not स्वताचे be. पयशे खर्च करून दुसरी खंयची घेवपा जाय, हय, लेट कोण दॅट म्हणटा पर्सन फाल्यां, हॅव आणि दॅट suppose फ्रीडम. that company is ready. Suppose Pfizer tomorrow म्हणटा, I will arrange for -70 degrees. I will arrange for everything. I will tie up, suppose मणिपालाकडे हांव tie up करता, and I will see to it that Pfizer is available in Manipal hospital. Let people come to the load कमी झालो नाही तितको हॉस्पिटल गव्हर्नमेंटाचेर. लेट पीपल हॅव चॉईस. तुम्ही म्हणतात लेट पीपल हॅव चॉईस. गिव पीपल चॉईस. Yeah. आणि तांकां आतां आमी टेस्टिंग कशें करताले, टेस्टिंग करतना आमी आधार कार्ड और कितें तरी लिंक अपलोड करता, Yeah. विच गोज टू ICMR. तशें सपोज गव्हर्नमेंटाक केलें, ओके शेखर साळकारान फायझर बाबा थंयच्या ह्या हॉस्पिटलान घेतलें, कळ्ळें न्ही, तांकां कळ्ळें न्ही ताणें फायझर घेतलें, ताका परत दिवपाची तुका गरज ना. या सो आय थिंक ओवर अ पिरियड ऑफ टायम, म्हणजे पयलें हे एक्सपिरियन्स सोंपले न्ही आमचे गव्हर्नमेंटाच्या हेल्थ वर्कराचे, आय थिंक देन वी विल नो. ऑन सपोज सिग्निफिकंट सायड इफेक्ट्स ना न्ही, जाल्यार वी कॅन लिटल बिट रिलॅक्स करून, इतकी सिस्टीम जी घाल्या, टायट सिस्टीम घाल्या, ती रिलॅक्स करून फटाफट लोकांक बेगीन वॅक्सिनेट दिवपाचें. या आय थिंक दॅट्स First initial एक महिनो आहा न्ही, Yeah. will be a very crucial, very crucial for setting these things right. Absolutely, and it will give us a excellent आमची स्टडी जातली. कित्याक कितके आसतले, कांय ना म्हणल्यार 1-2 कोटी लोक आहा ते, ऑलमोस्ट 2 crores म्हाका दिसता हेल्थ केअर वर्कर आसा. आमचे कडेन 18,000 म्हणजे 2 कोटी ते वयर आसतले लोक. सो 2 कोटीचो जर आमकां एक्सपिरियन्स मेळ्ळो, दॅट वी कॅन कन्वर्ट इनटू, बाबा 1 दिवपाचो काय 2 दिवपाचे, सगळ्याकूच 2 दिवपाची गरज ना. All those decisions can be taken. इवन हेल्थ केअर वर्करांक सपोज तुका कळ्ळें की आमी 50 वर्सांचे सकयल आहा, कळ्ळें न्ही, तांकां 1 डोस पुरो न्ही, दे आर जस्ट इनफ सफिशियंट टू टाइड ओवर द क्रायसिस. बाकीच्यांक दे फटाफट इन स्मॉलर शॉर्ट पिरियड ऑफ टायमान चड लोकांक जर दिले न्ही, जाल्यार हर्ड इम्युनिटी विल बी अ मच बेटर, फास्ट जावं शकता. नाजाल्यार तूं कशें करतलो, म्हाका आयज दितलो एक आनी मागीर म्हणटा तूं ऑक्टोबरान दुसरो, दॅट मे नॉट बी अ हे. सो इट इज इम्पॉर्टंट टू रियलायज दीस. सो आय थिंक गव्हर्नमेंट ओवर अ पिरियड ऑफ टायम जशें एक्सपिरियन्स वाडटा न्ही, तशें ह्यो गजाली फायन ट्यून जायत वतल्यो. फायन ट्यून जातल्यो. आनी देर इज अ प्रॉब्लेम फॉर वॅक्सिनेचर, जे हे तूं म्हणटा न्ही, थोडे सायंटिस्ट म्हणटले तुमचे हे करून ना, बेगीन दिले, हे दिले, हे थंय सगळी कडेन जगार हें चलना. इंटेलेक्च्युअल लोक आहा न्ही, दे विल नेवर कम ऑन एका इश्यूचेर एकी कडेन येतले अशें जावचेच ना. तुम्ही म्हणटात लेट पीपल हॅव चॉईस, लेट पीपल डिसाइड. आणि वॅक्सिन्स विल बी सेफर. आमची वॅक्सिन्स तरी विल बी, बोथ विल बी व्हेरी सेफ. कित्याक दे आर लायव्ह एटेन्युएटेड व्हायरसीस, आनी आमी ती असली कितकीशीच घेतिल्ली आसा. इन्फ्लुएन्झा हे 1, 2, MMR BCG घेतात. भायली आहा वॅक्सिन, ती आर न्यू थेरपी आसा, म्हणजे mRNA वॅक्सिन इज द फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस इन द वर्ल्ड. सो ताजे सायड इफेक्ट ते तांकां पळोवनी कितें करता ते, कोण घेता न्हय तो वाचतलो आनी घेतलो. So government is not forcing you anybody to take. True. So you take your time. तुम्ही पळया आणि घ्या. But I want everything to open fast so that more and more people can take vaccine at faster pace. Dr. Salkar, thanks a lot for joining with us. कारण म्हाका दिसता बरें करून कोंकणींतल्यान गजाली ह्यो सांगप सामक्यो म्हत्वाचे असतात, त्यो तुमी बरी विस्कटावणी केली. थँक्स अ लॉट फॉर जॉयनिंग विथ अस. जशी दीस वतात गरज ना, ती लक्षात आयली मरे तुका. हय, ताका फक्त कळपाक आमकां मातशे 6 म्हयने लागले, आनी त्या 6 म्हयन्या भितर खूब व्हडलें रामायणय घडलें. सो सद्याक हांव तेच म्हणटा की वॅक्सिन आयल्यात, भिवपाची गरज ना, आनी प्रत्येका कडेन चॉयसूय आसनी, आपल्याक जाय तें वॅक्सिन घेवपाचें. न्यू स्ट्रेन ऑल्सो इज देयर न्ही. will not be a big problem for us because majority are taken care. तुझी immunity मातशी वाढली तर these things also will be it may be virulent. म्हणजे तो fast spread जाऊ शकता पण तो fatal जाऊचो ना.
I think that is I think that is what everybody is. They are never fatal. I think that is what everybody expects also की let us not there be fatalities असची नाही. आणि आमचा तो टाइम झालो नाही, आमचा टाइम झालो 23rd वी हॅव ब्लॉक द फ्लाइट्स. 23 नंतर 7 दीस गेले आणि आताचे आणि 5 दीस, ऑलमोस्ट 13 days आर ओव्हर. सो कितें जावपाचें जालें हे पहिले 14 दिसांनी जावतले असले. सो आय फील दॅट वी आर एटलीस्ट, आणि जर थोडे दीस फ्लाइट्स मातशी बंद दवरली जाल्यार इंडिया कॅन गेट थ्रू दिस. दोतोर थँक्स अ लॉट फॉर जॉईनिंग विथ अस. दीस वतात तशी परत येतले तुमचे म्हऱ्याक, कारण दिस इज नॉट अ वन टाइम थिंग, दिस इज गोइंग टू बी अ ऑनगोइंग थिंग. This is a vaccination year. Yeah, this is a vaccination. 2021. This year is a vaccination. Yeah, if it was COVID-19, this is vaccine 21. I think I'll put it like that. Thanks a lot, Dotor, for joining with us. थंयच्यान स्ट्रेट वता आमचो कल्पेश आसा, आनी मेळावली भरपूर बोवाळ जाला सकाळी सावन. कितें घडलें मेळावली, कितें आहा परिस्थिती जाणून घेवया. कल्पेश, तूं आशिल्लो ऑन ग्राउंड, वॉट इज हॅपनिंग देर? सर, मेळावलेचें सांगपाचें म्हटल्यार कालच्यान सर एक व्हिडिओ व्हायरल जाता, सगळ्या गोंयभर लोकांनी आयकलां आसतलें की फाल्यां आमकां मेळावली आमकां अरेस्ट करपाचें आसा, तुमचो आमकां सपोर्ट जाय अशें म्हणून एक अपील केल्ली मेळावलेच्या लोकांनी. आयज जेन्ना आमी सर सकाळी थंयसर पावले तेन्ना खरोखरच सर जे 4-5 महिने जाले ती बायलां कंटिन्यू वचून जो अख्खो पावस पासून तेंच्यांनी माथ्यार घेतला, त्याच स्पॉटार सर 300 ते 400 पोलीस थंयसर डिप्लॉय केल्ले आसले. लोकांनी सर एक डिमांड दवरलेलो की विश्वजीत राणे आणि सीएम दोग जाण आमच्या कडेन येवन उलया, बाकी आमी कोणा कडेन उलोवचें ना म्हणून सांगलेलें. पोलिसांचो प्लॅनिंग कितें आसलो, आमकां सर सोर्सीसां कडल्यान अशें कळलेलें की डिमार्केशन करपाक आतां इलेक्शन जालें आनी आफ्टर इलेक्शन परतून जर IITचें काम स्टार्ट करपाक असलें जाल्यार ते लोक थंयसर बसता आनी डिमार्केशनाच्या कामाक अडखळो येता, निर्माण जाता. म्हणून लोकांक सर आयज थंयच्यान उखलपाचें आनी आपलें डिमार्केशन कितें आसा तें परतून स्टार्ट करपाचें. म्हणून सर आयज लोकांक अरेस्ट करपाचें म्हणटाले सर, ते ताका लागून म्हणटाले. पण सर आयज 2 जाय मेरेन सर थंयसर कांयच कोणाक अरेस्ट जावंक ना. लोक मोर्चा करताले, तेंच्यांनी व्हडले आपल्या देवाक सांगडे बीन सांगले. सो 2 जाय मेरेन थंयसर कांयच जावंक ना. सर आमी कन्फ्यूज जाले की चल्ला तरी कितें. सर भितर एक व्हडली गजाल आसली ती म्हटल्यार सर ज्या जाग्यार मुळमणे विलेजीन थंयसर ज्यो बायलो बसतल्यो, ज्या जाग्यार वचून डिमार्केशन स्टार्ट केलें, तेंच्यांची दुसरी सायड आसा, देवळा कडली सायड आसा, त्या देवळा कडेन सर 300-400 पोलीस दवरले थंयसर. आनी थंयसर डिमार्केशनाचें काम सर ऑलरेडी स्टार्ट जाल्लें आनी ते डिमार्केशनाची जी टीम आसली ती दुसऱ्या वाटेनच्यान वचून थंय काम स्टार्ट करताली आनी आख्ख्या गांवच्या लोकांक हांगासर ब्लॉक करून दवरलेले. सो जेन्ना गांवच्या लोकांक ते कळ्ळें तेन्ना सर लोकांनी वचपाचो प्रयत्न केलो, पण सगळे चारय वाटेंतल्यान तांकां ब्लॉक केले. पण कशें आसा तर ते गांवचे लोक आसा, गांवच्या लोकांक खंयच्यान खंय वाट पावल्या ती खबर आसा. लोकांनी डायरेक्ट दोंगरा वयल्यान वचपाची ट्राय केले, दोंगरा वयल्यान लोक गेले आनी वयतना लोकांक सांगले की आतां आमच्या पाशाच काबार जाल्यार तुमी जर आमच्या फाटल्यान येशात जाल्यार रानान आसा, तुमी रानान तुमचेर फातर पडटले म्हणून. सो पुलीसच्या फाटल्यान वचपाचें कोणी डेरिंग करूंक ना. जेन्ना ते दुसऱ्या वाटेंतल्यान देवळा कडेन पावले तेन्ना सर दोंगरा वयल्यान 400-500 लोक जेन्ना चलत येता तो आवाज इमेजीन करूंक शकता आमी, तो लोक कसो आवाज आसतलो तो. डिमार्केशनाच्या थंयसर प्लेसीस जे पोलीस डिप्लॉय केले तर ते पोलीस रिटर्न आयले सर, कित्याक तर जंगलांतल्यान 400-500 लोक येता, खंयच्यान कितें फातर बसत तेंकाय बसो भंय आसलो म्हणून ते रिटर्न आयले. जेन्ना गांवची बायलां आनी सगळे लोक थंय पावले तेन्ना तांकां कळ्ळें की डिमार्केशनाच्यो गाडयो थंय आसा म्हणून. सो बायलांनी कितें केलें, पोलिसांकडे प्रॉब्लेम काय नासलो लोकांक. इवन ते सांगतात की कोण ऑफिसर कितें येता पळय ते काय ना, तांकां फक्त प्रॉब्लेम दोगा मनशां कडेन आसा, एक सीएम आनी दुसरो विश्वजीत राणे. तेंच्यान सर डिमार्केशनाची गाडी जी आसा न्ही तांकां आडयले थंयसर. बायलां म्हणपाले तांकां आमी कशेंच सोडचे ना म्हणपाले. जेन्ना थंयसर लोकांची आनी पुलिसांची झटपटी जाली तेन्ना सर एक जालें की बायलां सगळीं फुडें आयलीं आनी बायलांक सर टॅकल करपाक थंयसर जेंट्स पुलीस जाल्ले आनी जेंट्स पुलिसांनी त्या बायलांक धोकलून घातले. बायलां सकयल पडली, तांकां लोकांनी चेतली बितली, ह्यो सगळ्यो गजाली घडल्यो. आनी तेच्या उपरांत सर लोकांनी हुश घातली तांकां आनी पुलीस सर रिटर्न वचपाक गेले. रिटर्न वयतना त्यो गाडयो ज्यो देवळा कडल्या सायडीच्या मळाचेर पार्क केल्ले आसले ते मळाक कोण तरी उजो मारलो. आतां हे दिसांनी तुमी समजूंक शकता की आख्ख्या मळाचेर करड आसता भरलेले आनी एकदां उजो मारलो दनपारच्या 3 गजाली. दनपारच्या 3 उजो मारल्या उपरांत कशा तरेन पेट्टा तो तुमी इमेजीन करूंक शकता. तो झूप करून आख्खो पेटला आनी पुलिसांचे म्हाका दिसता सर 10 बसी थंयसर आसल्यो, त्यो बसी तेंच्यांनी बेगीन काडल्यो आनी पुलीस थंयच्यान गेले. म्हणजे आयज सर जवळ जवळ 400 ते 500 लोक असले, तेंच्यांनी हजारभर लोकांक सर आयज मेळावलीच्यान धांवडोवन घातले अक्षरशः सर. या सो आय थिंक कल्पेश व्हेरी हें परत जशें आमी सुरवात वॅक्सिना वेल्यान केल्ले आनी सांगिल्लें की हो आयचो एक दिसाचो विशय न्ही, म्हाका दिसता मेळावलीचोय विशय तसोच आसा आनी जें कितें आज घडलां ताचे परिणाम आनी पडसाद म्हाका दिसता फुडले कांय दीस आमकां दिश्टी पडटले. थँक्स अ लॉट कल्पेश फॉर जॉयनींग. हांव थंयच्यान वता आमचो चीफ रिपोर्टर लौकिका म्हऱ्यांक, कारण म्युनिसिपालिटीच्या मार्केटांचो इश्यूय वाडत आसा. मुख्यमंत्र्यान काल एक भुमिका घेतली, ताजेर बाकीची मार्केट्स कशी रिएक्ट जाल्यात तें जाणून घेवया. लौकीक, कितें हा इश्यू आनी सद्याक बाकीच्यांचें रिएक्शन कितें आहा?
प्रमोद आम्ही परी मेळावलीचो आम्ही गव्हर्नमेंटाची सायड जाणून घेवपाक जे कितें घडलां पण ट्राय करीता पण आमकां अजून कोणा कडल्यान रिएक्शन येवना तेजे आमी ट्राय करता. दुसरे म्युन्सिपालिटीचे अमेंडमेंट्स केल्ले काही दीस फाटी ऑर्डिनन्स काडून अमेंडमेंट केले ते सगळ्यांक जे करंट शॉप जे पोझिशनान आहा करंट शॉपान जे पोझिशन आहा तेंकां तेचो बरोच मार बसतलो कारण 10 years हे ऑप्शन करपाक जाय 10 years आसतले 10 year वाडून मागीर आनी 10 year तेजे उपरांत परत ऑप्शन करपाक जाय हेची थोडी कंडिशन ते इतली वर्सां सावन ती शॉपां चलयता तेंचे लायव्हलीहूडचे एकदम हे येवपाचो प्रॉब्लेम जावो तेंकां इतली वर्सां तेंच्यानी ते शॉपूच चलयलात आनी अचानक ऑप्शनिंग येतले आनी शॉप तेंचे ऑप्शनिंग म्हणटूच सगळ्यांक ओपन आसता कोणाच्या हातींतल्यान ते वचपाचो ऑप्शनिंगचो मुद्दो मेन आहा तेंचे हितून पण काल बीजेपी ऑफिसान मिटींग चालू आसली झेडपीची बी थंय एक मार्केट एसोसिएशन थंय होन मेळ्ळे आमी ऑल गोवा म्हणून थंय सीएमान थंयच्यान हरशी गव्हर्नमेंटाच्या हितूंतल्यान मायकल लोबो म्हणा वा दुसऱ्या हितूंतल्यान तेंकां प्रेशर येतालो गव्हर्नमेंटाक की हे अमेंडमेंट्स फाटीं घेवपाची गरज आहा थिंक करपाची गरज आहा म्हणून तर मागीर सीएमानूच मार्केट एसोसिएशनाक मेळोन स्टेटमेंट केलो की आमी ते अभ्यासान दवरता म्हणून एक्चुअली पास जाल्लो तो पास जावन ऑर्डिनन्सांतल्यान पास जावन तो एक्ट हे आमचे गॅजेट नोटिफिकेशनान येयला तो म्हणजे ऑलमोस्ट लॉ चालीक लागलेल्या भशेन पण सीएमान ओरल स्टेटमेंट केला की अभ्यासात दवरता म्हणून सो तेजेर सगळी बाकीची जी मार्केट एसोसिएशनान कालू राती स्टेटमेंट काडलो की कोण मेळपाक गेल्ले ते पर्टिक्युलर पार्टीचे मनीस ते मार्केटाचे सगळ्या मार्केटाचे रिप्रेझेंटेटिव्ह तितून ना चडशे म्हापशेचे आसले म्हणून सांगले तेंच्यांनी पण आयज खरे जे एसोसिएशन म्हापसा मडगांव हेचे रिप्रेझेंटेटिव्ह आहा ते पणजे येवन मेळ्ळे तेंच्यानी मिटींग केल्ली आनी सीएमाचे जे ओवरऑल एश्युरन्स आहा ते मान्य हे करून तेका रिस्पेक्ट दिवन म्हटलं की तेंचे जो शटर डावन हे दवरलेलो एज्युकेशन स्ट्रायक दवरलेलो तेंच्यांनी तो दुखयटा म्हणजे तो 7 तारखेक कितें जावपालो तो आतां करचे ना जाय पडल्यार परत करतले पण ते मागता की सीएमान तेंकां आपोवचे वा तेंकां अपॉइंटमेंट दिवची तेंचे इश्यूज समजून घेवचे आनी अमेंडमेंट्स तेंकां कशे मार्ग पडटले ते तेंचे कडल्यान समजून घेवचे आनी अमेंडमेंट करा म्हणजे बऱ्यो गजाली चालीक रावपा ती अमेंडमेंट करा पण आमकां समजून घेवन आमचे विशय समजून घेवन करा ह्या विशयाचेर सध्या सांगू म्हणजे तेंचो जो स्ट्रायक जावपा आसलो तो सध्या तरी होल्डाचेर आहा. थँक्स लौकीक हांव थंयच्यान मुखार वतां श्याम सुंदर फट्टेमाऱ्याक बार्देजांक श्याम व्हेरी क्विकली कितें आहा आयची अपडेट प्रमोद आयची अपडेट घेतलेल्या म्युन्सिपालिटीचे जे शॉपान प्रॉब्लेम आसलो तो आतां लौकिकान सांगलेलो आसा दुसरो म्युन्सिपालिटीच्या इलेक्शनाचो हे आहा सगळ्यो ऑल पार्टी तेंचे इलेक्शनाक तयारी जाल्ली आहा तेंची पार्टी लेवल हांव किंवा बीजेपी तर पयली पासूनच सांगा की आमी पार्टी लेवल करतले पण तेंचे अजून डिसिजन जावंक ना पार्टी लेवल घेवपाचे काल बीजेपीचे प्रेसिडेंट सदानंद तानावडे जाले की पार्टी लेवल जाला अजून ते हे जावंक ना की पार्टी लेवल जातले पण फालचड करून फाल्यां तेंचे डिसिजन जातले आणि बाकीचे एनसीपी असो काँग्रेस असो किंवा आम आदमी पार्टी बाकीचे सगळ्यांनी आम्ही तेंचे ते रेडी आहा आम्ही केन्नाय रेडी आहा पार्टी लेवल जावं किंवा अशें बेश्टे जावं आम्ही म्युन्सिपालिटीच्या एका इलेक्शनाक रेडी आसा म्हणून हे केल्ले आहा. दुसरे नॉर्थ गोवा आणि साऊथ गोवा झेडपीचे इलेक्शन जाले आणि दोन्ही हेचे चेअरपर्सन आणि व्हायस चेअरपर्सनाचे इलेक्शन जावपाचे आहा ते विचारले तेंका तेणे चड करून ते बीन फाल्यां डिसिजन जातले की येतो सावथाचो चेअरपर्सन जेंट्स आसतलो आणि नॉर्थाचे लेडीज आसतले आणि व्हायस चेअरपर्सन जेंट्स आसतलो आणि सावथाक जेंट्स आसतलो हे एक सांगलें. दुसरे ट्युरिस्ट सध्या सीजन जाल्लो आहा पयलींच्या भशेन जो कितले दीस हे नासलो न्यू इयर सेलेब्रेट जाल्या उपरांत आतां ट्युरिस्ट येवपाक लागले आनी थंयचो बिझनस सुरू जालो. दुसरे बार्देशान उदकाचो प्रॉब्लेम अजून मेरेन सॉल्व जावंक ना काल मेरेन पासून आंदोलन जालें गेल्ल्या दिसा चडशा वाठारांत म्हणजे शिवोले अंजुना ह्या वाठारांत जावं म्हापशेच्या वाठारांत सालिगांव कलंगूट ह्या वाठारांत उदकाचो प्रॉब्लेम हो चालू आसा. ही आसली आयची अपडेट. थँक्स अ लॉट श्याम. हांव थंयच्यान वतां फोंड्या विवेक आहा आमचे बरोबर. विवेक व्हेरी क्विकली कितें फोंडेची अपडेट फोंडेची अपडेट म्हटल्यार जे फोंडा सब डिस्ट्रिक्ट जे आयडी म्हणून घोशीत केले आनी ताका विरोधूय आशिल्लो लोकांचो पण शेवटाक ते सामके गरजेचे आशिल्ल्या कारणान
कोविड हितूर परिस्थितीन जो वापर जालो 222 बेडाचे ते हॉस्पिटल ते बॅक टू नॉर्मल जाल्ले आसा. सो लोकांक आतां सगळ्यो ओपीडी थंय ओपन आसा. लोकांनी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान येवपाक जाता. कालच्यान ते ओपन जाल्ले आसा सगळ्या लोकांक. दुसरी गजाल म्हणल्यार आयज मंगेशी मार्दोल जे विलेजर्स आहा अलॉंग विथ झेडपी जो पयरूच निवडून येयला दामोदर आनी वरद मार्दोकर, संजू वेरेकर आनी दोतोर हे प्रतिश्ठीत लोक आयज येवन एक्झिक्युटीव इंजिनियराक तेंच्यांनी घेराव घातलो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्या की तांकां ओवर वोल्टेज जावन तेंगेले खुबशे तांकां लोकांक प्रॉब्लेम जाल्ले आसा. थोड्यांचे फ्रीज गेल्या, पयर एक बंगल्याक उजो पेटलो, फॅन गेल्ले अशें म्हणून तेंच्यांनी आयज एक घेराव घालून तेणी तांकां एक पत्र दिल्लें आसा की जाता तितल्या बेगीन इंडस्ट्रियल लायन आहा ताका ट्रान्सफॉर्मर सेपरेट दवरचो आनी डोमेस्टीक जे वापरता लोक तांकां एक सेपरेट ट्रान्सफॉर्मर करचो म्हणून अशी तेंच्यांनी मागणी केल्ली आसा. प्रमोद या थँक्स अ लॉट विवेक. हांव थंयच्यान वता विनायक आमाऱ्यांक. विनायक, व्हेरी क्विकली कितें आहा दिवचलची सांखळीची अपडेट? सर, दिवचल आनी सांखळेची अपडेट दिवपाची म्हटल्यार आयज सांखळे म्युनिसिपालिटीन सांखळे एक कारवाई केली. 7 मोबायल टावर्स जे बंद असले, इल्लिगली चलयताले तेका नोटीस दिल्लेली बिफोर द कोविड, पण तेंचे काय जावंक ना म्हणून आयज ते टावर उडयले. तर काल म्हणजे काल एक प्रेस कॉन्फरन्स जाली. म्हणजे म्युनिसिपालिटी इलेक्शन जे आसा म्युनिसिपालिटी इलेक्शनान डिचोली तालुका विकास परिषद हो एक जो नवीन संस्था आसा त्यांनी सांगला की आम्ही सगळ्या वॉर्डान आपले कॅन्डिडेट्स उभे करतले. सो एक प्रकारची नवीन चेहरे काही ह्या म्युनिसिपालिटी इलेक्शन आमकां दिसची पडटले. हे आमकां पळोवं येता की नवीन चेहरे इलेक्ट जावन येवं शकता. सेकंडली सर, आमच्या वांगडा दोतोर साळकर आसले, त्यांनी जे वॅक्सिनाचे सांगले कोविड परिस्थिती जर पळयत दिवचल तालुक्यात अजूनही सध्या 53 पेशंट पॉझिटिव्ह आसात. तितूंतले 46 आयसोलेशनान आसात, होम आयसोलेशनान. पण परिस्थिती अंडर कंट्रोल आसा. आयजच्या दिसा भितून एकूय पेशंट मेळोंक ना. सो लोक आपली प्रॉपर काळजी घेता सर. या थँक्स अ लॉट विनायक. हांव विक्रमा माऱ्या वता वास्को. विक्रम, व्हेरी क्विकली कितें चल्लां वास्को, कितें आहा परिस्थिती? सर, वास्कोची मुखेल अपडेट म्हणजे सद्याक सर एक बोट जी आसा रशियन 41 इंडियन्सांक घेऊन एक एंटार्क्टिक एक्सपेडिशनाक गेल्ली आसा. थंय वचून ते जे सायंटिस्ट आसा ते इंडिया भरचे म्हणजे NPAOR म्हणजे नॅशनल पोलर अँड ओशन रिसर्च सेंटर जे आसा जे इंडियाचे एनवायरमेंट मिनिस्ट्री चलयता. इट इज बेस्ड इन गोवा. सो थंय तरी हांगच्यान 41 लोक जे आसा एंटार्क्टिक एक्सपेडिशनाक गेल्ले आसा. ते एक वर्स थंय रावन वेगळे वेगळे स्टडी करून क्लायमेट चेंज, ओशन मुवमेंट हे सगळे वेगळे प्रकार स्टडी करून एका वर्सा मागीर परते येवपाचे. दुसरी गजाल म्हणटा ती सर, हांगा सद्याक जेन्ना आमी उलयता की इलेक्शन चालू आसा, जावपाची आसा म्युनिसिपालिटीची, वेदर इट इज टू बी ऑन पाटील एंड नॉट टू कॉन्टेस्ट ऑन पाटील, जेन्ना आमी वेगळे वेगळे मंत्र्यांक विचारले, जेन्ना आमी काल मॉविन गुदिनो विचारले पंचायत मिनिस्टर, तांच्यांनी सांगलां की विथ ऑर विदाउट पाटील त्यांचे कॉन्फिडन्स आसा की बीजेपी जी आसा तांचे म्हणणे आसा की तांचे जायते काम केल्ले आसा आणि बीजेपी विल स्वीप द इलेक्शन अशें तांचे म्हणणे आसा. आणि दुसरी गजाल म्हणटा ती सर, काल म्हणजे आयज सकाळी फांतोडेर 3 सुमार एक मनशाक वास्को पुलिसांन कुर्चोयेंतल्यान अरेस्ट केला. ताणें थोडे दीस पयलीं जे एक रिलिजियस फंक्शनाचे जे बॅनर बोर्ड आशिल्ले ते खंय तरी डिस्ट्रॉय केल्ले आणि खंय तरी एक रिलिजियस म्हणजे हार्मनी तांच्यानी डिस्टर्ब करपाक हें गेल्लें. ताका लागून एक अरेस्ट जाल्लो आसा. दिस आर द मेन अपडेट फ्रॉम वास्को. थँक्स लॉट विक्रम. म्हजो वेळ सारको सोंपला. हांव इतल्याचेर थांबतां. थँक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दीस ब्रॉडकास्ट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.